and welcome back to my channel. So आयज 10th of January आणि आयज खूप दिसांनीचो व्लॉग करता. याचे व्लॉग बी काय करून आले बिकॉज खूप वचोकूय ना आणि काय कंटेंटूय नाहले आणि आहले पळय तेच अपलोड केले ह्या दिसांनी. ओके सो हांवें म्हणलें चलो आयज बाय स्वता सो व्लॉग बी करुया म्हण. आनी तुमकां बॅकग्रावंडान खूब आवाज येतलो कावण्यांचो म्हणनाका ड्रामाचो म्हणनाका लोकांचो मागीर म्युजिकाचो बी येतलो आवाज कित्याक आयज सेंट मॅरी हांगा स्कॉल पळय तेंचो कॉन्सर्ट आहा. ओके सो तेंचो कॉन्सर्ट चलता सो तेंचो बोबा येता सगळो डान्स आनी कितें कितें चलता. कॉन्सर्ट काय स्पोर्ट्स कितें तरी आहा तेंचे. ओके आनी जो येता पळय तुमकां ड्रामाचो आवाज पळय ते कितें तरी वयता दिसता हांव नको थिंगासर कितें तरी ते ह्या चलता दिसता कितें तरी खबर ना म्हाका कितें तें. सो तो ड्रामाचो आवाज आनी ते सायडीन हिंगासर आमचे बोडगेश्वर टेंपल आहा न्हू म्हापसा सो तेची जात्रा. ओके सेकेंडाक जाल्ली स्टार्ट ती सो फाल्यां परवा मी लास्ट डे आसतलो तेजो. सो तेजोय बी बोबा आहा थिंगा लायटी दिसता तुमकां दाखयता हांव मागीर पळया. हॅलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज जावन आहा सॅटर्डे आनी हांव जायत्या दिसांनी पळय ब्लॉग करता. ब्लॉगूच करूंक नाहलो ह्या दिसांनी कारण मातशें कांय कॉन्टेंट नाहले आनी हांव खंय वचोकूय नाहलें घराच पडे आहलें सो तेका लागून कांय ब्लॉग्स करूंक ना. आहले पळय तें अपलोड केले हांवें. ओके जायते दीस म्हणजे जाले एक दोन तीन दिसांनी कितें तरी करता ब्लॉग. ओके आनी बॅकग्रावंडान तुमकां जायतो आवाज येतलो. हांव नको म्हजोच आवाज तुमकां येता जाल्यार कित्याक बॅकग्रावंडान खूब आवाज जाता कारण कितें तरी आहा हांव नको कितें तें पेकिंग आसू हांव तुमकां दिसचें ना तें कितें तरी वयता पालखी ओ कितें तरी वयता. सो आतां जस्ट गेल्या क्रॉस जाल्या ती आनी दुसरे वाटेन तुमकां आवाज येतलो कावळ्यांचो बोबा लागता कावळे म्हणटा गेले दिसता आनी हेजो सेंट मॅरीजो स्पोर्ट्स काय कॉन्सर्ट कितें तरी चलता सो तेजोय आवाज येतलो. ओके आनी म्हापसा बोडगेश्वर टेंपल आनी ताची जात्रा सेकेंडाक स्टार्ट जाल्ली ती मे बी फाल्यां नाल्यार परवा बी लास्ट डे आसतलो. ओके सो तेजोय मातसो बोबा येता आमकां आयकोंक लायक लोकांचो बी आवाज जेन्ना सगळें शांत आसता पळय तेन्ना. ओके लायटी दिसता ते पळय सर ते पळय दिसता पळय लायटी. ओके सो आतां 7:30 तरी जाल्या आनी आमी भायर सरता वचपाक जात्रेक म्हळ्यार फेरयेन वयतले आमी. वचोकूच नाहलें एवरी इयर वयता सो हे फावट वचोंक नाल्यार लेट जाली ते हांतूनय बिजी आहलो सो वचोंक मेळूंक ना. सो आतां हांवें म्हटलें की ते हांतून आमी वचून एक रावंड मारून येवया. ओके आनी आतां बाबाय व्हडलो जाला सो थिंगा गेम्स बी आसता न्हू भुरग्यांक बी सो बाबाक मातसो एंटरटेन जावपाक वर्यान गेमी बी खेळपाक दिवया म्हटलें. सो आतां आमी वयता थिंगासर पळयता बाबा जर तर खेळलो लायक ओके आहा खेळपाक जाल्यार ताका खेळपाक अलाव करतले दितले खेळपाक ना जाल्यार तो खेळना क्रँकी बी जाय जाल्यार मागीर ताका अलाव करचें ना. ओके सो पळय आत्तां कितलो बाबा आहलो तो सगळें शांत जालें. सो ओके सो हांव रेडी जाला हांतूनय रेडी जाला बाबाक रेडी केला. सो आतां भायर सरता आतां तुमकां फेरयेन फाल्यां उपरांत मेळटा. मागीर व्हडलेशें शॉपिंग कांय करचें ना फेरयेन कित्याक शॉपिंग करपा सारकें कांय ना. सो हात दुखलो म्हजो सो हेच पळयता ते शूट करपाक मेळलें जाल्यार शूट करता आनी तुमकांय बी दाखयता म्हापशा बोडगेश्वराची जात्रा येयल्या पळय ती तुमची शेअर करता हांव. ओके काडटा थोडे क्लिप्स आनी घालता. सो येस आतां भायर सरता आनी तुमकां हांव जात्रेक पावल्यार मेळटा. सो फ्रेंड्स आमी पावली. ओके गाडी पार्क केल्या हिंगासर पार्किंगान आनी चलोन वयता. ओके जायंट व्हील आहा न्हू दाखयता गर्दी खूब आहा सामकी. हय फूल आहा सामकें. आमकां पार्किंग मात बरें मेळ्ळें सामकें थिंगासर कांय नासलें पार्किंगाक म्हणजे फुडल्या स्लॉटान घातलें आमी आनी हिंगासर आख्खे पार्किंगान फूल स्वातूच ना पार्किंगान आनी गर्दी पळयात कितली आहा सामकी. जायंट व्हील आहा एक सायडीन आनी कसले कसले हे आहा. सो बाबा हिंगासर हाडलेली क्रेन दाखोवन आमी वयता आतां चलोन. ट्रॅफीक खूब आहा सामको लोक बी. ओके सो भितर येता आतां आमी.
माहिती हे सायडीन जातो हे लास्ट टाइम गेली पण हे एंट्री करूया ठीक आता तिकडे दाखव हाडलं बाबा फाटल्या
हॅलो फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आम्ही घराकडे पावली. घरा पावन जालो जायतो टायम. ओके. आणि फेरयेन गेल्ले पळय तेन्ना थोडे थोडे शूट केला. तेचे पयलीं हांवें घातला पळय ब्लॉगान. सगळे कडेन म्हाका शूट करपाक पॉसिबल जावना बिकॉज खूब लूटूय आहली, जायतो लोक आहलो. सो ताका लागून हांवें शूट करूंक ना. थोडे थोडे शूट केला. फेरयेन खास म्हणटा पळय तें हें कांय येवंक ना. सो एक मेन म्हणटा पळय तें हांवें बाय केला तें एक मॅट. ओके, व्हडलें मॅट. सो ते खूब एक्सपेन्सीव सांगताले. कोण सांगता 4000, कोण सांगता 2500, कोण सांगता 3500. खूब वरायटीज. लास्ट टायम म्हाका एंडिंगाक मेवले 1300 दॅट टू व्हायट कलर आनी सॉफ्ट. हे हाडूय ना ते. सो म्हाका इतलो लायक प्रायस तो पण इतले म्हाका बिलिवूच जायना. आय वॉज व्हेरी हॅप्पी. लायक इतल्यो कडेन रेटी विचारली, इतले एक्सपेन्सीव सांगूंक लागले आनी म्हाका फायनली घरा येवच्या टायमार म्हाका जस्ट 1300 मेवले ते. हांवें ह्या वर्सा ओडगोय विचारलेले, सेम मटिरियल, सेम सॉफ्टनस बी सगळे सेम आहले. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें 4000 आनी हिंगा म्हाका मेवला जस्ट 1300 दॅट टू व्हायट कलर. हांव खूब हॅप्पी सांगलें. कित्याक लॉंग टायम हांव म्हणटालें एकांतोनी आमी एक बाय करया करया करया. कित्याक सायबीण आसो तो कितें फंक्शन आसो जाल्यार बरें जाता तें घालपाक. सो ताका लागून. ओके. आनी हांवें घातले न्ही पळय बँगल्स. खूब तेंपान घातल्या ही बँगल्स. लास्ट टायम घातलेली हांवें, आय थिंक क्रिसमस टायमार ती. पूण तेन्ना हांवें असली घालूंक नाहली, ती डिफरंट टायप घातलेली. ही हांवें खूब म्हयन्यांनी घातल्या पळय. तांणी खूब घातल्या. दॅट इज 1 डझन घातल्या. आनी फेरयेन बी कांय घेवंक ना आमी. मातसो फेरयेन भोंवली, थोडेशे गेमी बी खेळली आनी मागीर भायर सरली आमी फेरयेनसान. मागीर आमी गेली डिनर करपाक. कित्याक बाबाय भुकेल्लो आहलो. कित्याक बाबाकूय भूक लागलेली आनी आमकांय बी भूक लागली. आमी च्या पिवन गेली. सो फेरयेन आनी कांय खावंक ना कित्याक सगळें अनहायजिनीक सगळें. सो ताका लागून हांवें आनी कांय खावंक ना थिंगां. बाबाकूय दिवंक ना. बेश्टें फूड पॉयजन जालें, सीक बी पडलो जाल्यार बेश्टें तें आनी. आतां फाटींच बाबा पळय सीक पडलोलो. बाबाक थोंड जोर हें तें जालें. सो ताका लागून नाका म्हटलो. मागीर ताजे उपरांत डिनर बी करून आमी घरा कडेन गेली. भयणी कडेन मातशी उलयली बी आनी मागीर आमी भायर सरली. आनी येस मागीर हांवें म्हटलें की घरा कडेन पावन फॅशना बी जावन तुमकां सांगतलें, अशें तुमचे उलयतलें आनी ब्लॉगूय एंड करतलें म्हूण. आनी येस हे भाशेन व्लॉग आहलो आयचो. हांव फेरयेन गेल्लें पळय तो. व्हडलोसो कांय ना व्लॉग, ल्हानसो व्लॉग. जस्ट फेरयेन गेल्ली म्हूण केला हांवें तो. ओके. सो ब्लॉग एंड कोत्ता हेजेरूच. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, मागीर चॅनलाक सबस्क्रायब करा.